आमी मुख्यमंत्र्याक आमचो 10 मुद्दे जे लोकांचे मानून घेतले 6 तारखेर ते मुद्दे आमी तेजे कडेन दिल्यात आनी हेमी सांगलां की दीज आर थिंग विच कॅन बी ए डुएबल थिंग हे जावं शकता म्हणून आनी वी हॅव रेज्ड वन ऑफ द इश्यूज तो इश्यू म्हणजे टावन प्लॅनरान 23 एक सर्कुलर काडलो हो सर्कुलर फॉर हिल कटींग आनी आमी सांगलां हो इमिजिएटली विड्रॉ करात म्हणून बिकॉज टावन प्लॅनर हक्क आसुना हो सर्कुलर काडपाक आनी हे सर्कुलराचेर बेस्ड ऑन दी सर्कुलर द टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज अलाउइंग द चेंज ऑफ कॉन्टोर्स ना कॉन्टोर म्हणून कितें आमची रान नात चट्टी नात सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्टोर प्लॅन तयार केल्या आता ते बायपास करून प्रायवेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आनी बेस्ड ऑन दॅट टावन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दितात आमचें म्हणणें इमिजिएटली हो फाटीं घेयात रिकन्सिडर ऑल परमिशन्स ग्रांटेड विदाउट कन्सिडरिंग दी कॉन्टोर प्लॅन ऑफ द सर्वे जनरल ऑफ इंडिया and for the moment stay all construction so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमकां सांगता म्हणून आय हॅव शोन हिम द सर्कुलर हांवें तेका दाखयला कायदो कितें तो सेक्शन 17 ह्या टावन प्लॅनराक कांय हक ना तो सर्कुलर काडपाक आता लेट अस सी द आय होप द जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर हॅज अंडरस्टूड दॅट पॉयंट अँड होपफुली हांव रावता की जाता सीएमान किती अश्युरन्स दिला तुमकां एरिया कितले आसूं शकता कन्स्ट्रक्शन जो चालू अरे रान म्हाका तुमकां एक विचारत एरिया इज इररिलेवंट न्यू मटेरियल ही रानां कोणाची ही रानां आमची गोंयच्या लोकांची इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा इन घर कोणाक आमकां इज इट फॉर द गोवन पीपल इट इज अ कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल एट द कॉस्ट ऑफ अ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां उदक येना तूं तेमकां उदक दिता आमकां लायट ना तेमकां लायट मेळटली सिवरेज ना रस्ते ना गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट हे बंगले येवन बिल्डिंगां येवन फायदो कितें नो डेव्हलपमेंट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल आनी गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाका कित्याक आमी 15 लाख लोक तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसात वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड आमचे गांव वी डोंट वॉन्ट आर डेमोग्राफीक चेंजीस आमगे वाड्यार तुम गांवान आसात मरे तुमगे वाड्यार कितले घर आसतात एक 50 एक 30 घरां आसतात आनी तातूंत एक 100 प्लॉट भायले आनी कोणाक विकतात आमी आनी आमची फुडली पिढी ना तर आमची फुडली पिढी जेन्ना आमचें पॉप्युलेशन वाडटलें ते खंय वतलें हे विचार करपाक जाय न्ही विचार करता सेल 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 चेंज ऑफ झोन चेंज ऑफ पॅडी हे कितें चल्लां गोंयांत सीएम कितें एश्युरन्स दिला सीएमा बद्दल आमी तेका दिला फक्त हांव उलयला एक पॉयंट दिस पॉयंट लेट हिम कन्सिडर टायम आसा बट वन पॉयंट उलयला की दीस मस्ट बी डन फोर्थ जातले फोर्थ न्ही जातले बेगीन कर एश्युरन्स कितें दिला सीएमान करता म्हणल्यार वॉज इट पॉझिटिव्ह लेट द सीएम टेक अ डिसिजन हांव इतलें म्हणूं शकता सीएम हेज अंडरस्टूड द पॉयंट सर आनी दुसरो विशय तो माझे घर जे स्कीम काडला ताका लागून खुबशे लेट इज नॉट कॉन्ट ती आमची 10 मुद्दतीन तो पॉयंट दॅट इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर अँड डिफरंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दॅट ते हातूंत आमी आय हॅव माय व्ह्यूज बट इट नॉट फॉर हेजे बद्दल तुमचे व्ह्यू कितें म्हणून ना आय विल नॉट एक्सप्रेस दीस कित्याक ताका लागून खुबशे हांव येयला मुख्यमंत्री हे 10 पॉयंट दिवपाक
this is not the point. I have expressed my view somewhere, but I mixed. I don't want to mix it up. Yes. This issues I don't want to mix up with that issue. ते कोर्टान बी आसात people petition file केले आहेत आणि petition file करतले. Let the court decide. So out of TCP 10 only 1 point has been discussed with CM? One of the points within the point. Okay. आमगेल मागणी कितें section 17A, 17(2) आणि 39A should be scrapped. Pending withdrawal of the sections or repeal of the sections, सध्या पहिलं और सर्कुलर जो आपका लोकल गांवांनी तो फाटी घेवचो and follow the Surveyor General's contour plan. So any time period you are giving for government to? आशा आसा सरकार मुख्यमंत्री बेगीन करतो. If it is not done, people will have to take some action. तो general discussion झाला. I can सांगला मी the point on which लोकांच ताळयो आसल्यो तो काजिनो. कोणाक नाका ते काजिनो थिंगा आसपा पडटा. Let them go into the sea. तो government policy जी आसा आमकां is not the issue before us. कोण सांगता येते, but it is not a part of a general. Our policy is मांदोवी साफ करपा जाय. ही आमची न्हय. It can't remain polluted forever. आमची भुरगीं तितून न्हांवतालेत मरे, पावतालेत मरे. हे वाटेन ते वाटेन. From December to November, December, January, February, आयतरा भुरगीं आमची across the हे करताले. Where is that? Because river is polluted. आमच्या भुरग्यांक कांय ना. सो सीएमान कितें म्हटलें सांगलें बीन तुमकां हेजेर? हे आयकलें वो सद्या हांवें आज प्लेस केल्लो. I have general discussions. But that is a demand. That within 6 months, आज फाल्यां न्ही. 6 months is a reasonable time for the government. आणि काजिनो म्हणल्यार it is not आमचे संविधानाक कितें आसा 19(1)G ट्रेड एंड कॉमर्स म्हणून द रायट ऑफ अ सिटीजन. ना हो कॉमर्स न्ही. एक म्हणटात रेज एक्स्ट्रा कमर्शियल, नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी लायक अल्कोहol एंड गॅमलिंग आर activities which the government can permit, can withdraw. So this is, government can say tomorrow we don't want gambling, we don't want these casinos, and nobody has a right to then say that no, you have promised us. Other trades which are normal trades, 19(1)G, subject to restrictions which government can't arbitrarily have to take away. But this is what at times financial a sin industry. Sin is something that is not good. आणि दुसरी मजा म्हणजे कितें, गोंयकारांनी काजिनो वचपा न्ही. ओके, बॅन ऑन काजिनो. कित्याक आमची फॅमिली वील बी आर सफरींग. पूण दुसरे आमचे लोक येवून येयात आनी तुमची फॅमिली बरोबर जाता. हे कितें? वॉट द मिनींग ऑफ दीस? दे आर ऑल्सो ब्रदर इंडियन, दे ऑल्सो हॅव देयर फॅमिलीज. If it is bad for a goal, it is also bad for other Indians. But that's a policy decision that we are not fighting on that point generally. So identify Because one party is I think हर एक स्टेटान लँड रेव्हेन्यू कोड असतात आणि हे लँड रेव्हेन्यू कोडा म्हणतात ॲग्रिकल्चरल लँड कॅनॉट बी सोल्ड वन टू अ नॉन ॲग्रिकल्चरलिस्ट, टू a person not resident in the state, and 3 for a non-agricultural purpose. So that land must always be used for agricultural purpose. हे कायदे महाराष्ट्र आसात आणि many of the states. आम सरकारान बी एक कायदो पास केल्लो 2023 for paddy field, whether tenanted or not tenanted. But तातूंत clause आसात की one way say ban and दुसरा exemption दिवं शकता. So that काम आमकां जाय आमची शेतां, आमची मळां, आमची ऑर्चर्ड सांबाळपाक जाय. सांबाळपाक कित्या लागून आमच्या फाटल्यान आमच्या मुखार आनी पिढी येतली. They must also know what is काजू कितें तांकां आसपाक जाय. They must know.
Everything can't be Sir, destroyed. but when one party came regarding saying that the same issue, the government told them that it is an unconstitutional this thing. पोगो बिल It is not, take it from me, assuming that I know something of the law. Okay? It is perfectly legal. It can be done. Other states have done, and we can also do it. Thank you. पहिले एक मागणी जाताली की गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून स्पेशल समज स्टेटस मेळ्ळो त्याच बद्दल हांव आज उलोयना. म्हाका गव्हर्नर हंबळकरान when he was speaker of the assembly appeal law to speak to assembly member MLAs present in the past, and तेन्ना हांवें म्हजे व्यू मांडलेले. आणि I had spoken also amendment to the Goa Land Revenue Code. It unfortunately has not been done, which is doing, by which we can stop conversion of our aggressive land. Thank you, sir. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.